नमस्कार येवकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। कोरोना दुयेंतींक दवरूंक सरकार करता 1100 खाटींची व्यवस्था। केपें महाविद्यालयात 400 खाटींचे कोविड केअर सेंटर। डॉक्टर श्यामाप्रसाद स्टेडियमात 600 ते 700 खाटी। गोंयांत एक्टिव्ह कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 450 वयर। 60 नव्यो केशी। एकलो व्हेंटिलेटराचेर। चिंबला आनीक 2 दुयेंती। मांगोरात आनीक 26। कोरोना पॉझिटिव्ह गुरुवार बायलेची यशस्वी डिलिव्हरी। जीएमसीची दोतोर अंकिता सिनाय बोरकाराचे फुडारपणाखाला दोतोरांक येस। भुरग्याचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह। आणि मंत्री बाबू आजगावकार परत एकदा वादात। कोरगावा बियाणे वाटूंक गेल्ले कडेन लोकांनी आडायलो। कोरोनाचो भय आसतना गर्दी कित्याक म्हूण विचारली जाप बाबूची जाप ना। कोरोना दुयेंतींक दवरूंक सरकार सुमार 1100 खाटींची व्यवस्था करता। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात 600 ते 700 जाल्यार केपें कॉलेजीच्या ऑडिटोरियमात 400 खाटींची व्यवस्था जाता म्हूण कुडचडेचो आमदार मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटाकडेन उलयलो। केप्यां कोविड केअर सेंटर जाता। आरोग्य खात्याचे टिमीन जिल्लोधिकाऱ्यान उपजिल्लोधिकाऱ्याक बरोबर घेवन केपें कॉलेजीचे इन्स्पेक्शनूय केले। गोंयांत कोरोनाच्यो केशी वाडत आसा। फुडली तयारी म्हूण सरकारान केपें महाविद्यालयाचे ऑडिटोरियमात कोविड केअर सेंटर सुरू करपाचें थारायलां। थंय 400 खाटींची व्यवस्था जाल्यार डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमातूय सुमार 700 खाटी घालता। तो केअर सेंटर हो चालू करपाचो जो आशिल्लो तो हेल्थ सेंटर कुडचड्यार करपाची इच्छा आशिल्ली, पूण आमची ओपीडी थंय सारकी ना। म्हणजे ओपीडी ऑलमोस्ट 250-300 पेशंट डेली येता, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डू। सो हांवें तांकां रिकमेंड केलें की ऑडिटोरियम हांगा कॉलेजीचो व्हडलो आहा थंय तुमी करूं शकता। कित्याक तेंची इच्छा की एवरी तालुका एक केअर सेंटर करचो। ह्या तालुक्यान केपें तालुक्यान हो केअर सेंटर हांगा करपाची इच्छा। हो पॉलिटेक्नीक खंय तरी करपाक कॉलेजी हरशीं जर बंद आसा, चालू जावच्योच ना, सो हांगा ते यूज करपाक तांकां आमी हाडला। आनी कुडचड्यार आमचे हॉस्पिटलान करपाक दिवचें न्ही अशें हांवें तांकां सांगलां। सो हे हितून म्हाका दिसता श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान थंय बेडां घालपाक चालू केलें, अशें करून बाकीचे कडेन चालू केलां। सो केपें कॉलेज हो केअर सेंटर करचो अशें तांकां विनंती केल्या। तेणी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा। ते म्हणटा एक 400 बेड सगळ्यांक तेंचे टार्गेट आसा की जे 400 बेडां करपाक मिनिमम करपाक, कित्याक दोतोर चड ना, त्या दोतोरांक एडजस्ट करून 400 बेड एक कडेन केले जाल्यार केअर सेंटर करूं शकता। सो 400 बेडीड जे करूं शकता थंय ते घालता। सो आमचे कुडचड्यार ते 400 बेड घालूंक शकतले केपें हॉस्पिटलान, पूण हांवें तांकां रिक्वेस्ट केली की हांगा करा म्हणून। आनी हांगा हरशीं जाल्यार कॉलेज बंद आहा, सो हांगा 400 बेड घालूंक शकता। सो ते भशेन ते बाकीच्या तालुक्यांनी 400 बेड खंय गव्हर्मेंट मारत आसा थंय ते करतले अशें तेणी विनंती केल्या। श्यामाप्रसाद मुखर्जी ते म्हाका 600 बेड वा 700 बेड घालता, सो आयच्यान चालू करपाक गेल्या। हो आतां तो बोवाड चालू आसा। पूण आज एक मंगोर केसीक लागून इतले वाडले, सो हेजे फुडें वाडले जाल्यार आमी तयारेन आसपाक जाय, पूण ते पयलींच तयारी करून फुडले हेजे दवरता। मोले 70चे प्रतिबंधीत आनी बफर झोनात कशें कितें काम करपाचें ताचेर वाळपयच्या उपजिल्लोधिकारी कचेरेंत अधिकाऱ्यांची बसका जाली। The health department will continue to do the OPD and wherever the tests are required, tests will also be conducted. As of now, all the patients who have been found positive are asymptomatic. However, the continuous OPD will be conducted to undertake screening of people who are found to be symptomatic. We have also prepared our plans so that the supply chain to this village and the population within this village will not be affected. गोंयांत कोरोनाच्यो केशी वाडटा आनी सरकार लॉकडावन करिना, उपाय करिना म्हूण युवा काँग्रेसीन पत्रा देवी चेक नाक्यार मोर्चा काडलो। आमी चीफ सेक्रेटरी केल्ली। ज्या जाग्यार पळय कोरोना व्हायरस जो जाला सगळो स्प्रेड जाला त्या जाग्यार लॉकडावन करपाचें आसलें सांगलें। ज्यो गेटी आसा आमच्यो गोंयच्यो चारो वाटेन त्यो सगळ्यो तेमकां आमी सील करपाक सांगल्यो आनी फक्त जे गोंयकार आसा तांकां अलाव करपाक लायल्यो। ज्या जाग्यार पळय आमचे गेटी आसा चारो बॉर्डरीचेर थंय आमी तांकां ओपीडी सेंटर ओपन करपाक लायले, जेजे करून जो बी कोण येता पळय भितर तुमी तांकां घेतल्यार ताका प्रॉपर टेस्ट करून भितर घेवचें म्हण ते पसून आमी केलां। आमी मागणी करून थकला तेमकां आनी आतां आमकां कळना तेंचे कशें करून म्हणजे हे प्रस्न तेंचे फुड्यान दवरप आनी तेंचे फुड्यान सोडोवन घेवप आजून आमकां कळना।
की आमी झिरोचेर आशिल्ले ग्रीन म्हणटाले आमी आयज आमी रेड झोना पावल्या डिक्लेअर करूं ना इतलेंच फरक आहा की आमकां पेपराचेर रेड झोन म्हण दिसना पूण रेड झोना आमी पावल्या जर आमची लोकसंख्या पळयली जाल्यार आमी रेड झोना पावल्या कळ्ळें तुका तेन्ना सांगपाक सोदता की ह्या सरकारा कडेन जे आमचे दिसान दीस जे कोरोनाचे पॉझिटिव्ह जे वाडत आसा तेंची वेवस्था करपाक सरकारा कडेन यंत्रणा आसा काय ना. लोकांक फटोवन सरकार आमकां सगळ्या गोंयकारांक जितो मारून उडयतलो. आमची सिंपल हें आसा की बॉर्डरी चॅक करा तुमीच पळया बेश्टो व्हिडिओ तुमचो गुणान पळया कितले ट्रक येता पळय ते तांकां कोणाक येना क्वॉरंटायन कोणाकूच करिना. पयलीं इमिजिएटान पयलीं गव्हर्मेंटान हांगा एक मेडिकल कितें म्हणटा ते बूथ टेस्टिंग बूथ उबारूंक जाय ते कांयच ना. फॅसिलिटीज हे पोलीस भावांक कसली फॅसिलिटी ह्या गव्हर्मेंटान दिल्या सांगपाची म्हाका कांयच ना. हे सरकार तुमची काळजी घेवपाक ना ते स्वताची काळजी घेवपाक आसा. गोंयकारांनी तुमची काळजी तुमी घेयात आमचें जिवीत आमी सांबाळुया. मडगांवां ESI क्वॉर्टर्सांत रावप्यांची कोरोना टेस्ट जातली तशेंच आझाद नगर आनी मोती दोंगरावेल्यांची टेस्ट जातली. ESI हॉस्पिटलांत काम करपी दोगांक आनी तांच्या घरच्या तिगांक कोरोना बादला. कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण डिक्लेअर जाल्ली दवर्लेची बायल नेगेटिव्ह म्हूण डिक्लेअर. मात मजगती पुराय वाड्याक त्रास. कोण ना दुश्मन कोण आमगे घरान जाला म्हणून लोकांनी खूप आमकां हर्ट बी केला. ह्या घरान गेले जाल्यार आमकां लागतले ह्या लोकांकडे उलयले जाल्यार आमकां लागतले म्हणून लोकांनी हर्ट बी आमकां केला. पूण देवाक खबर आसा भुरग्यांक कामावयले काडले कामायले आमच्या भुरग्यांक सगळ्या लोकांक वाड्यातले जो भुरगीं वयताली कामांनी त्या लोकांक सगळ्यांक येवं नाका म्हणून सांगला. आमी आतां कितें म्हणून खावपाचें ते आमकां जाय. हेल्थ मिनिस्टरान जे तुमी जी पेशंट नेगेटिव्ह आसा त्यांची फॅमिलीचेर आज व्हडले संकट येयल्ले आसा. आख्खो वाडो आमचो पॅनीक जाल्लो आसा. कित्याक एक पॉझिटिव्ह पेशंट म्हळ्यार ताका दुसरेच नजरेन पळयतात लोक आनी लोकांक खूब त्रासय जाल्ले आसा. हांव CMA कडेन आनी चीफ आमचे हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता की असली मिस्टेकी तेंच्यांनी करची न्हू. कुमारजुव्यां सोमार मेरेन लॉकडावन. आगरवाडा चोपड्यात 15 ते 21 जून मेरेन लॉकडावन. सगळीं दुकानां बंद. नेम मोडटल्याक 5,000 रुपया फायन. नासनोड्याय 15 ते 21 जून मेरेन लॉकडावन. हळदोणात 3 दीस लॉकडावन. मडगांवां कदंबा डेपोंत हळशीक स्टाफाक सेफ्टी म्हूण कांयच ना. लोकांनी कदंबाच्या स्टाफाक समजून घेवचें सोशल डिस्टन्सिंग पाळचें म्हूण उलो. ना आमकां हँड ग्लोव्ज आसा ना आमकां ती मास्क आसा मास्क एकूच दिल्ले ते तुटून गेले. मास्काचो आमकां प्रश्न ना कित्याक आमी स्वता पयशांनी घेवंक शकता कित्याक म्हाजी सेफ्टी लागून. होमिओपॅथीक गुळी आमकां कोणाकूच म्हाका जाल्यार मेळ्ळें ना. आतां ते कोणा मेळ्ळें खबर ना चडशे म्हाज्या वांगडा आसता ते स्टाफा मेळ्ळें ना. ताका लागून तुका सांगता कितें हांगासर इतलें रिस्की जालें की हांगा काम करपाक म्हाका दिसता अक्षरशः मरणा हितून येयल्ला. घरा कडेन निसण बांदून तयार करपाची हितून सॅनिटायज म्हणून कितें हो तुमी भितर रेस्ट रूम सॅनिटायज करूं ना. हांव फुड्यानूच आशिल्लो थंय रेस्ट रूम सॅनिटायज करूना. मेन म्हणल्यार टॉयलेट तुमगे कितें आहा ह्यो टॉयलेटी तुवें तर व्हिडिओ तो पळयलोच आसतलो. तो ऑलमोस्ट ते युरिनल भरल्या. हात धुवपाक गेलो जाल्यार ते सगळे पांयाचेर पडोन सगळें सामकें हें जाल्लें आहा. कित्याक थंय एक आनी कितें खातलो म्हणल्यार सुद्दां थंय कांय वेवस्था ना सारकी. काणकोण गेले तेन्ना आमचो एक फ्रेंड पॉझिटिव्ह आयिल्लो आनी तेजी बायल प्रेग्नेंट आसली 3 म्हयन्याची. एकलोय फुड्यान 3 म्हयन्याची प्रेग्नेंट आनी तेजे बरोबर 1 वर्साचो भुरगो आसा. तेन्ना ताका फुड्याक नाय लोक आनी साम हेट करताय आनी ती एकटी बाबडी रडत थिंग टेस्टिंगा येयला काणकोण. म्हळ्यार अशी इतली दुर्दैव आहा आमचें. फाल्यां आमकां कांय जालें जाल्यार तेच परिस्थिती आहा न्हू. लोकांनी मातशें एकूच आसा की कदंबा येयलो म्हणून धांवनाका कोण. सगळे लोक पळयले धांवताय. लोक सगळे पळोवन आमकां धांवता. लोकां कडेन एकूच कोंकणीची विनंती कित्याक मातशें ड्रायव्हर कंडक्टरा सांबाळून घेया. हांगा तरी आमकां गव्हर्मेंट अजून पर्यंत तरी सांबाळून घेतलें ना. तुमी तरी सांबाळून घेया. वास्को बायणातले 5 कोरोना पेशंटांतले 3 जाण रिकवर. ज्यो 5 केसी गावलेल्यो भितरल्यो 3 केसी नेगेटीव जाल्यो. ह्यो म्हणजे हेचो उद्देश असो की मेसेज हो सांगूंक सोदता की हांगा ह्यो व्हायरस मायनस जाता नेगेटीव जाता. हांव लोकांक एक रिक्वेस्ट करता हांगा पॅनीक जावं नाका. आमी स्वता लॉकडावन हेचें सोल्युशन न्हू. आमी स्वताहून सगळे जाण मेळोन ह्या व्हायरसाक फायट करपाक जाय. पणजे मार्केटांत कोरोना दुयेंती मेळूंकच ना म्हूण मार्केट संघटनेचो दावो. घेवन सांगूंक जाय अचानक बंद म्हणून त्याचो इफेक्ट येता. मार्केटाचेर तो पूर्ण इफेक्ट आयिल्लो आसा. सद्या मार्केटांत कोण लोक येवपाक तयार ना. तेन्ना हांव कळकळीची विनंती करता सगळ्या लोकांक तशेंच आमच्या ग्राहकांक की मार्केटांत तशें कसलीच घटना घडोंक ना. जी घडल्या ती एक अफवा जाल्लेली आसा. तो मनीस आमी तेजे हे केले चौकशी केली तर तो जो कोण लिकर शॉपान कोण मनीस मेळ्ळो तो थंय नासलोच आनी तो मनीस न्हय तो. जी बायल सांगताली ती बायल नेगेटीव म्हणून मेळ्ळी. स्वता काल चॅरमॅनान क्लियर केली की ती क्लियर आसा तिका कसलीच काय हे जावंक ना.
म्हापशेचो बाजार सुरू मजगती म्हापशा एक कोरोना पेशंट मेळ्ळो. व्हेजिटेबल मार्केट आनी तशेंच आमचे फ्रुटाचे आयज 1/3 कॅपॅसिटी आमी मस्त चालू केला. आणि लोकांक तसे काय भंय ना, स्कॅन करूनच भितर घेता, तसे ते येतात आस्ते आस्ते गिरायक आमकां सध्या ना. बाजार सुरू जालो पूण बाकीच्यांनी हांगा थिंगा बसतात पळय तांच्यांनी बसपाचें बंद करपाचें अशी इन्स्ट्रक्शन MMC आनी MI जे आमचे आहा पळय तांचे कडसून इन्स्ट्रक्शन घेतले आनी तांच्यांनी कॉपरेट करचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत एक्टीव कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 450 वयर. 60 नव्यो केशी रजिस्टर, तातूंतलो एकलो व्हेंटिलेटराचेर. आरोग्य खातें सांगता ताका हार्ट अटॅक आयिल्लो. सरकारान मोती दोंगराचेर सर्वे करून सॅम्पलां टेस्टिंगाक व्हेल्यांत. चिंबला वाठारांत 50 सॅम्पलां टेस्टिंगाक घेतल्यात. चिंबला 2 नवे पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळा. चिंबलाक प्रतिबंधीत वाठार म्हूण जाहीर करपाचेर अजून कांयच थारिल्लें ना. Today we have 60 new cases. We have around 25 odd cases, 26 cases from Mangur. Then we have about 5 travelers from road and train. Then we have the primary contacts of some of the people who tested positive yesterday in Kumbhachua, Kankon, etc. So that brings our total number of active cases to 454. We have one critical patient who has been admitted in COVID hospital today. The patient came to our Goa Medical College in a condition which was already critical. He had suffered a heart attack, and then he also is a patient of COPD, chronic lung ailment. So his test was taken because of the fact that he's COPD, and therefore it comes under the SARI category, which we always test when such patients come to GMC. When found positive, he was shifted to COVID hospital. He's currently on the ventilator in the COVID hospital. It in Chimbal proper. Moti Dongar, the survey, we have done a survey of the area and samples have already been tested. So we'll continue that too. Because we need, it follows a certain protocol. You know what protocol we have followed at Morlem also and Mangur Hill of course. So there needs to be sufficient number, there needs to be enough medical epidemiological reasons to declare it as containment zone. But we are definitely watching the situation. As I said today also, we have taken so many samples from Chimbal. Let us observe what the trend is after we get the test result. वेगवेगळ्या कारणाक लागून वादात आसपी मंत्री बाबू आजगावकाराक परत एकदा वादाक तोंड दिवचे पडले. बाबू सध्या आपल्या मतदारसंघात सारे बियाणे वाटता. कोरगांवांय ताणें बियाणे वाटपा खातीर भव्य कार्यावळ दवरिल्ली. लोकांनी ताका वाटेरूच आडोवन कोरोनाचो भंय आसतना गर्दी कित्याक जमयता म्हूण जाप विचारली. बाबू कडेन जाप ना. कार्यावळ मात जाली, लोकय जमिल्ले. कोरोना गोंयभर फापसता, मात फंक्शनां चालूच. उपमुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर परत एकदा वादात. बाबू आजगावकर सध्या आपल्या पेडणे मतदारसंघात शेतकारांक सारे बियाणे वाटूंक भोंवता. कोरगांव हॉलांत अशीच कार्यावळ जाली. लोकांनी ताका वाटेरूच आडायलो आनी जाप विचारली, कोरोनाचो भंय आसतना गर्दी कित्याक जमयता काय म्हूण. सगळे लोक सोशल डिस्टन्सिंग म्हणून लोकांचे कार्यावळींचेर निर्बंध, मंत्र्यांचे मात भलतेंच. मंत्री जाहीर करता एक 5 लोकां वरती जमता न्हू, एकठी जावचें न्हू, की देवळान आमकां 5 लोकां वरती घेयना, भागां बंद, देवळां बंद आहात आनी हय आतां 2000-1500 लोक लागीं केले. हे कशें जालें? म्हणजे आमकां मारून उडोवपाच्यो गजाली काय ना. एका जर ते कोरोनाचो मनीस आसलो जाल्यार सगळे आमच्या अख्ख्या कोरगांव कोरोना जातालो. मंत्री थंय बाहान सांगता अमकेच लोक जाय, अमकेच बशी सिटार एकाकच बसयता, एका सिटार एकाक, आनी हय 2000 लोक एकठी जाता. पंच जाय ते पंच आपणाक जाय ताका फक्त मताचे आशे घेता चल्ला. कोरोनाच्या भयान लॉकडावनात लोकांक तोंड दाखयनाशिल्लो बाबू आतां भायर कित्याक काय म्हूण प्रश्न. आणि तो म्हणटा तशेंच जाता. तो कितें करता, पेडणेकरांक पाव घालतकच पेडणेकर धांवन येता पळय, तशी परिस्थिती करता. आनी आयज लोक हजार लोक आसले हांगा, 700-800 लोक आसलो. म्हाका एक सांगा, गव्हर्मेंटाक इतकें विचारपाचें आसा, हो CM उलयता पळय, हांगा लग्न जाल्यार लग्नाक परवानगी ना,
सो म्हणटा 25 लोकांनी जावन लग्न करपाचें, मरण कोणाचें जालें जाल्यार थंय वचप ना, ते 25 जाणांनी जावन हें करपाचें. जाल्यार म्हाका सांग बाबू आजगांवकर ह्यो सत्य नासांनी कितें चल्लां हें? त्या मुख्यमंत्र्याक हांव सांगूंक सोदतां, हेका मातशें कितें तरी शिकय. तो 2 म्हयने जावन हितून रावलो मडगांव, आनी तो म्हणटालो तेन्ना विचारलो तेन्ना कोरगांव आपूण येना कित्याक कोरोना जातलो म्हणून. आज मडगांव सायटीन वास्को ह्या सायटीन कोरोना जाल्लो आसा. हांव अशें म्हणूंक सोदतां की तूं आज कोरोना घेवन बीन येवंक ना मरे मडगांवसून हांगा वास्कोसून बी. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. मडगांव कोविड हॉस्पिटलांतले कोरोना पॉझिटिव्ह गुरुवार बायलेची डिलिव्हरी यशस्वी. जीएमसीच्या दोतोर अंकिता सिनाय बोरकार हाचे फुडारपणा खाला बाकीचे दोतोर आनी स्टाफान मडगांव वचून ही डिलिव्हरी केली. डिलिव्हरी जातकच भुरग्याक रोखडेच जीएमसीत शिफ्ट केलें. भुरगें बरें आसा. रिपोर्ट नेगेटिव्ह. कोरोना पॉझिटिव्ह बायलेच्या डिलिव्हरीचो हो गोंयांतलो पयलोच प्रसंग म्हूण जीएमसीच्या डिनान सांगलें. भुरग्याक कोरोनाची बाधा ना, ताची भलायकी बरी आसा. Yesterday there was a first delivery of corona positive patients, COVID positive patient in the ASI hospital. The delivery was conducted by our team under the leadership of consultant Dr. Ankita Borkar. This patient was admitted in the ESI hospital at about 4:40 with high floating head at term. So since the child was having, the fetus was having the risk, the patient was taken for cesarean section at around 6:30, 6:45, and the team from GMC had been deployed for this cesarean section, and the procedure of cesarean went uneventful. The baby is healthy, mother is also safe, and the child has been shifted to Goa Medical College. This is definitely a first case in state of Goa. I'm also very happy to say that the baby is absolutely healthy and she was tested negative. So immediately our team shifted her to GMC. I must congratulate our team of doctors, Dr. Edwin, Dr. Ida. Of course, they are always there, but especially yesterday for this particular cesarean delivery, we had our specialist team coming from GMC of the obstetrics, gynecology as well as the pediatric department. So this is one good news to share with. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. व्हीपीके क्रेडिट सोसायटीच्या रिणां दिवपाच्या आनी जमीन घेवपाच्या गैरवेव्हाराच्या चवकशे खातीर तांचेर 6 म्हयन्यां खातीर निर्बंध घाल्यात. ते बँकेचो वेव्हार जाग्यार येवचो होच हेत म्हूण सहकार मंत्री गोविंद गावडेन स्पश्ट केलें. डिपॉझिटरांनी भिवपाची गरज ना. म्हयन्याक 20,000 काडपाची तरतूद आसा. परत एकदा हांव एक सांगपाक सोदतां की खंयच्याच डेपॉझिटर्सान किंवा खंयच्याच जो शेअर होल्डर आसा तेणे भिवपाचें कांय गरज ना. बाकीचे बँका सारकी परिस्थिती आहा तशी ह्या हितूंची ना. आनी एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय, इवन म्हापसा अर्बनाचेर RBIन रेस्ट्रिक्शन घातिल्लें आशिल्लें, तातूंत तांकां हें फक्त 5,000 रुपये पर्यंत काडपाक मेळटा, विड्रॉल काडपाक मेळटा अशे तरेचे घातिल्लें. पण वी हॅड गिवन एम्पल टायम, आमी एम्पल एक अमावंट दिल्लो आसा, तो म्हणल्यारूच तुका 20,000 पर्यंत तुमी काडपाक शकता. कारण ही एक सर्वसामान्य कश्टाळू लोकांची ही एक बँक आसा, कॉमन मनशाची बँक आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाणविकाय करून ताजेर आमच्या सरकारान त्यो काही गोश्टी निर्बंध लादिल्ले आसात. आनी 6 म्हयने आमी तांकां टायम दिल्लो आसा. घडये एखादे ताजे पयलू उबारपाक शकता, हितून कांय हें ना, कारण तांची चवकशी जी आसा ती सुरू आसा आनी त्या अनुशंगान कायद्यान आपले जावो घेतिल्ले आसात. हांव परत एकदां ही VPK अर्बनाचेरूच आमी आज रेस्ट्रिक्शन घातलें ना, मार्शल वुमन कोऑपरेटिव्ह बँकेचेरूच आज परत एकदां रेस्ट्रिक्शन आयिल्लें आसात. ही एक संदेश जावन आसा सबंद जे कोऑपरेटिव्ह सेक्टराचे जे चेअरमॅन जे आसा, ते डायरेक्टर्स जे आसा, तेंच्यांनी अशे तरेचे काही गोश्टी आपल्या कायद्याच्या कचाट्याचे भायर वचून करचे न्ही. इतलेंच म्हजें ह्या नमळाचें मागणें आसा. कारण हो कोऑपरेटिव्ह सेक्टर आमकां बूस्ट करपाची गरज आसा आनी बूस्ट जाल्यारूच आमी सर्वसामान्य लोकांक बरो तरेचो न्याय दिवपाक शकता. होम क्वॉरंटायन जावप्याचेर नजर कशी दवरपाची, गांवांत कोरोना दुयेंती मेळत जाल्यार परिस्थिती कशी हाताळपाची ताचेर पंचांक आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सरकारा कडच्यान प्रशिक्षण दिवप चालू आसा.
फोंड्या राजीव कला मंदिरात जाल्ले प्रशिक्षण कार्यावळीक फोंडे तालुक्यांतले 41 जाण हाजीर आशिल्ले. आयज आमी हांगा एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो ट्रेनिंग आशिल्ले जे लोक इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन आनी कम्युनिकेशन अवेरनेस IEC एक्टिविटी आनी डॉक्टर रुही शेत आनी प्रोफेसर मिनल कौशिक ही दोगांय एक्सपर्ट्स आमी आज हांगा हाडिल्ली. सावथ गोवा कलेक्टराचें डायरेक्शन आहा की अवेरनेस करपा खातीर अश्यो कार्यावळी ऑर्गनायज करपाच्यो आनी डेप्युटी कलेक्टर फोंडा आनी मामलेदार फोंडा हांचे जोड पालवान हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. आज आमकां ट्रेनिंग दिली. सो त्या ट्रेनिंगान जशें टीव्हीर सदांच सांगता मिडियातल्यान येता तेच ट्रेनिंग आमकां हांगा आयकुपाक मेळ्ळें. आनी तेंच्यांनी असो एक प्लॅनिंग केला की आमी ग्रामीण भागांत ज्यो आमच्यो पंचायती आसा सोशल वर्कर जे आसा मागीर सेल्फ हेल्प ग्रूप हेंकां सगळ्यांक घेवन तेंच्यांनी एक ट्रेनिंग केल्या. हेचो फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता. कित्याक त्याच बरोबर तेंच्यांनी सांगलें की पंच लेवल सरपंच लेवलाच्या हेचेर तुमी आपापल्या गांवांत वचून ती ट्रेनिंग दिवची. इतलीच आशिल्ली की आमी आमच्या गांवांत वचून ट्रेनिंग आमच्या बाकीच्या लोकांक ट्रेन करपाक जाय. कित्याक तांणी आतां हो जो विशय आसा कोवीड जो विशय आसा व्हायरसाचो जो विशय आसा हो सद्या पर्यंत तरी न संपणारो विशय आसा. हाका वर्स वचूंक शकता 2 वर्सां वचूंक शकता. कित्याक ताजेर इंजेक्शन म्हणा वा इतर गोश्टी अजून पर्यंत तयार जाल्ल्यो ना. South Goa district collector, he has basically gotten all the 7 talukas to make a action plan, and in every taluka there will be a training or trainer session, and then those people will then have actual sessions with people in the community. So we are also trying to do it in whatever language they are comfortable in. So if they want it to be done in Hindi, accordingly we are doing it in the language that they can understand well. It's open to questions, so whatever are their doubts, so that when they go and present or conduct these sessions, they are able to clarify the doubts. दोतोर केतन भाटेकर स्पार्क JCI फोंडा आणि लायन्स क्लब फोंडान रक्तदान शिबीर आयोजित केल्ले. लोकांनी जाता तितले फुडें सरून रक्तदान करचें, लोकांचो जीव वाचोवचो म्हूण केतन भाटेकरान उलो मारला. फुडल्या सप्तकांत आनीक एक शिबीर जातलें. So Dr. Ketan Bhatikar Spark as well as HealthMed Homeopathy, we have given more than 1,200 donors till date. I don't know how much we are going to add today. And donate blood, save life, and let's keep empowering and healthy and helping every individual to get blood. And I think donating blood itself is a blessing. So everyone should on their own come and donate blood. So thanks. We would keep. I think we are having another after 8 days another blood donation camp in the clinic itself with the Kerala Malayalam Association, and I would request all those who have not donated, please come on your own and donate it. Thanks to JCI Ponda for empowering youth leadership, as well as my wishes to Mr. Varun for his birthday today. It's a good day to celebrate, to donate blood, save lives. blood no pesto. वास्को मेर्सेस वाड्यार व्हाळ नितळ करूंक ना म्हूण वोगीच बोवाळ करपी NGOचेर मुरगांव पालिका पिकार. नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकान इन्स्पेक्शन केल्लें. सुवात दर्या लागीं आशिल्ल्यान उदक खंय तुंबलें. उटंगराच्या पावसाक लागून पिळगांवां सुनील पिळगांवकाराच्या घराचेर झाड पडलें. म्हापश्या चोरांनी 3 पसरे फोडले. मजगतीं आयतारा आमदार विजय सरदेसायचो वाडदीस. कोरोनाक लागून लोकांनी प्रत्यक्ष शुभेच्छा दिवंक येवचे न्ही ताचो उलो. Please do not send wrong information to the people. Through WRD हो नाला फुल क्लीन जाल्लो आसा. इवन हांव आतां पर्सनली इन्स्पेक्ट केला फूल नाला टील आमचे पै हॉस्पिटल फूल नाला क्लीन आसा. खंयच काम अशें की उरोंक ना इनकम्प्लीट ना. पूण हे फ्लडींग जाला खंय तरी हायटायट जाला आसतलो
आनी हांगासर एरिया लो लायींग असल्या कारणान हायटायड आसा आनी जेन्ना हायटायडान उदक वयर येता तेन्ना उदीक वचपाक मातशें डिफिकल्ट जाता. 10 जाणांची टीम काडलेली आहा. स्क्वॉड इवन चोक जाल्यार आमी तो चोक काडटा. इवन तेणी पर्सनली फोन केलो जाल्यार तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आसलो. इतलें व्हडलें जावंक पावचें ना आसलें. घेवन बसपाची गरज ना. हांगा ऑलरेडी डिसिलिटींग केलेलें आसा आनी प्री मन्सूनय म्युन्सिपाल्टीन आपलें काम केलेलें आसा आनी पॅनीक जावपाची वाडेकारांक गरज ना. हेजे फुडें हांव एश्युरन्स करता की हेजे फुडें हें चोक जावचें ना आनी फ्लडींग जावचें ना. सकाळी 7 आमकां कॉल येयले प्रदीप नायक हांणी सांगलें की सुनील पिळगांवकाराच्या घराचेर झाड पडला पिण्याचें. आमी रोखडेच हांगा पिळगांव आयले आनी पयलें सिच्युएशन पळयलें जाल्यार सारकें घर सारकें म्हणजे सपोर्ट कितें नासलो उबो रावपाक घराचेर. जवळ जवळ 2 वरां आमकां कट करपाक लागले. आमच्या अंदाजे 40,000 रुपया लॉस जाले आसतले. In the morning we came at 9 o'clock. When we opened the pharmacy, we saw that the shutter this was open and they had come in. And I had some change, about 5,000 rupees is missing. CCTV footage is showing everything. They have taken out everything. शॉप नंबर 232 इथं फक्त वयल्या शॉपाचं पत्र फोडला. भितरच्या व्हरून काय गावंक ना. राती म्हणटात CCTV footage is showing at 1 o'clock. आमचे शॉप फेलिसिटा स्टोर्स म्हापसा. आयज सकाळीं ओपन केले जाल्यार आमकां सगळें उदक मेळ्ळें. पळयत जाल्यार वयर 4 ओपन केलेलो आसलो. फाल्यां 14 तारीख आयतार आनी फाल्यां म्हजो 50वो वाडदिवस. हो 50वो वाडदिवस तुमच्या सगळ्यां बरोबर साजरो करपाक म्हजी इच्छा आशिल्ली. म्हजें अशें प्लॅन आशिल्लें की हो एक मनशाचे लायफान मायलस्टोन आनी हो मायलस्टोन सगळ्यां बरोबर साजरो करप, मोठ्या दबाज्यान साजरो करप आनी जे आमचे प्लॅन आसात मतदारसंघाक आनी गोंया खातीर ह्या त्या दिसा तुमच्या सगळ्यां बरोबर शेअर करप. पुणून ही जी महामारी आसा कोरोना महामारी म्हळ्यार कोरोना व्हायरस पॅन्डेमीक, जे पॅन्डेमिका खातीर जगाक आनी गोंयाक आनी आमच्या देशाक संकटान घाला. ह्या महामारी खातीर ह्या दिसांनी आमी कसलेंच सेलिब्रेशन करप म्हणल्यार आमच्या गांवांत आनी आमच्या गोंयांत कम्युनिटी ट्रान्समिशन करपाक आदार करप अशें जाता. म्हणटकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक बरो नागरीक आनी ताजे फुडें एक आमदार म्हणून म्हाका दिसता हें सेलिब्रेशन आमी करप सारकें जायना. हांव सगळ्यां कडेन कळकळीची विनंती करता की तुमी कोणूच म्हाका पर्सनली विश करपाक येवं नाकात. तुमचे आशिर्वाद, तुमची जी ग्रिटिंग्स आहात आनी तुमचे ज्यो म्हाका उपदेश आहात हे तुमी घरान रावन स्टे होम, स्टे सेफ अँड ब्लेस मी फ्रॉम देर. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.